2025 ह्या वर्सा कोकण रेल्वे पुलिशेन गुन्यांवकारी घडणुकांचेर कडक कारवायो केल्यात। पुलिशेन चोरयेचे 30 गुन्यांव नोंद केल्यात आनी ते प्रमाण 32,63,450 रुपया किमतीचो चोरयेक गेल्लो मालवाज पुलिशेनी जप्त केला। त्या भायर बेकायदेशीर गोमांस तशेंच गांजाची तस्करी करप्यांचेरूय खर कारवाय केल्या। पळयात पुराय बातमी। 2025 ह्या वर्सा कोकण रेल्वे पुलिशेन चोरयेचे वट्ट 30 गुन्यांव नोंद केल्यात। हातूंत 32,63,450 रुपया किमतीचो चोरयेक गेल्लो माल पुलिशेन जप्त करून चोरांक बंदखणीत घातले। तशेंच ह्या काळात गोंय पशु संरक्षण कायद्या खाला कोकण पुलिशेन 3 गुन्यांव नोंद केल्यात। हातूंत 3,14,600 रुपया किमतीचे सुमार 1,000 किलो गोमांस सयत जप्त केला। ते भायर आनी एका व्हड कारवायेत पुलिशेन 8,18,400 रुपया किमतीचो 8.184 किलो गांजा जप्त केला। ह्या सगळ्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। 2025 वर्सा कोकण रेल्वे पुलिसांनी आपल्या हद्दीक म्हणजे काणकोण टू पेडणे ह्या रुटा भितर रेल्वे ट्रॅव्हल करता आसतना आनी प्लॅटफॉर्माचेर चोरयेच्यो वट्ट 30 केसी रजिस्टर केल्यो। तांणी चोरांकूय धरले आनी तांचे कडल्यान वट्ट 32 लाखांचे वयर जी चोरयेची प्रॉपर्टी आसा ती रिकवर केली। हातूंत भितर चडशे गोल्ड आशिल्ले आनी ताणें 32 लाखाचे वयर हे गोल्ड आनी बाकीचे व्हॅल्युएबल्स आसात ते चोरयेक गेले, ते रिकवर केले। कांय अट्टल चोरांक तांणी धरले, म्हणजे हे चोर खुबशे चोरयेचे केसींनी इनवॉल्व आशिल्ले, तांकांय तांणी धरून बंदखणीत घाल्ले आसात। त्याच बरोबर तांणी 8 किलो गांजा जो भायल्या स्टेटींतल्यान रेल्वेच्या मार्गे हांगा येतालो, हो गांजा 8 किलो सुमार तांणी धरिल्लो आसा। ताची इंटरनॅशनल मार्केटाक 8 लाखाची किंमत आसा। हो तांणी धरून केसी बूक केल्ल्यो आसात। आनीक एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट, गोवा एनिमल प्रिजर्वेशन एक्टा अंडर 3 केसी बूक केल्ल्यो आसात। आनी बेकायदेशीररित्या येवपी भायल्या राज्यांतल्यान जे मांस येताले बेकायदेशीररित्या, जाका हायजिनीक कंडिशन बरोबर नाशिल्ल्यो, अशें 1,000 किलोचे मांस तांणी जेची किंमत आसा 3 लाख रुपया हाजी हे धरिल्ले आसा। आनीक ताची तांणी मागीर वेगवेगळी लायिल्ली आसा। त्याच बरोबर 50च्याय वयर मायनर भुरगीं जी कांय कारणाक लागून घर सोडून वतालीं जावं शेणिल्लीं, अशी 50च्याय वयर मायनर भुरग्यांक तांणी सोदून काडून जी रेल्वेंतल्यान दुसरी गांवांत गेल्लीं जावं दुसरी गांवची जी आसात ती गोंयांत आयिल्लीं, अशीं भुरग्यां तांणी सोदून काडून तांकां एनजीओच्या थ्रू तांची कावन्सिलींग करून तांकां परती आपल्या पेरंट्साच्या स्वाधीन केल्ले आसात। म्हणजे कोकण रेल्वे पुलिसांनी ह्या वर्साक बरी कडक नजर दवरून हें काम केल्लें आसा। म्हणटकीर ते खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव बोलतलें।